तुमकां दिसता की भायर तांकां उडयले ते बरोबर जाले काय चूक जालें? थंयच्यान सुरवात करया. हो निर्णय खरं म्हणजे पयलीं जावंक जाय आशिल्लो न्ही. मातसो खूब उशिरा जालो. कारण गोविंदाक मंत्रीपद दिलें सुरवातीक 2017 मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना. ही वॉज द इंडिपेंडंट आनी ताका मंत्रीपद दिलें. तेन्नाच्यान तुमी एकंदरीत तेची आतां पर्यंतची कारकीर्द पळयल्यार जाल्यार ती चडांत चड वादग्रस्त जाला. खरं म्हणजे गोविंद गावडे हो एक अत्यंत हुशार मनीस, एक बरो कलाकार आनी एक उत्कृश्ट वक्ता. बरे 3 गूण बरे पैकी आसा तेचे लेगीत. पूण थोडोसो कितें म्हणत की मंत्रीपद केन्ना केन्ना डोक्यान वयता बी अशें आसूं शकता कदाचित. पण तेची वागणूक एकंदरीत सगळीच वादग्रस्त ठरली. आणि हे सगळे मुख्यमंत्री डॉक्टर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी हे सगळे म्हाका दिसता सहन केले इतली वर्सां. आणि आतां देखील ते सहन करपाच्या तयारीन आशिल्ले. पूण प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष किंवा बाकीचे जे पदाधिकारी कार्यकर्ते हांकां ते सहन जालें ना. तुमी मुख्यमंत्री पदाचेर जे व्यक्ती आसा तेंच्या नेतृत्वा सकयल तुमी काम करता मंत्रिमंडळान. इतलेंच न्ही तर तुमकां आतां पर्यंत खूब वेळा संदी दिली. ह्यान पयलीं 2 वेळा तांकां सदानंद शेट तानावडे जे आयज राज्यसभा सदस्य आसा तेंच्यांनी 2दा तांकां तंबी दिल्ली. पळय अशें जर करात जाल्यार तुमकां पक्षान रावपाची गरज ना जाल्यार तुमी वचूं शकता अशें लेगीत तेंच्यांनी सांगलें. पूण तरी सुद्दां थोडीशी जरी सुदारणा जावपाची गरज आसली, थोडीशी एरोगन्सी जी दिसता ती तांकां म्हारग पडली. त्या खातीर हो निर्णय जर पयलीं जाल्लो जाल्यार कदाचित आयज पर्यंत भायर ओडोवपाची गरज पडची नासली. तेंच्यांनी स्वखुशीन राजिनामो दिल्यार सुद्दां प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो. राजन बाब, तुमकां कितें दिसता? आमी जेन्ना फाटले खेपेक उलयल्ले तेन्ना तुमी सांगिल्लें की काडपाचो निर्णय जो आतां सद्याक जे घडलां ताजेर काडप बरोबर जावचें ना म्हण. आजय तुमगेलें तेंच मत आसा काय बदललां? म्हाका दिसता की काडप काय दवरप हो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो, सर्वस्वी तांचो निर्णय. आपले कॅबिनेटान कोण आसचे आनी कोण आसचे न्ही. पण ज्या सिच्युएशनांत गोविंद गावडे उलयल्ले किंवा जी तांणी आपले पद्दतीन एक व्यक्त जावपाची तांणी ज्या पद्दतीन ते व्यक्त जाल्ले त्या बद्दल तांचें हें आसूं शकता, म्हणजे चड कमी जालें आसूं येता. पण म्हाका दिसता की सगळ्यांनीच ह्या विशयाचेर इन्क्लुडींग गोविंद गावडे आनी अंतर्मुख जावन एकूण वर्तनाचेर आनी एकूण कार्यपद्दतीचेर, वर्तन हें गोविंदाचें आसूं शकता, कार्यपद्दत ही सरकाराची आसूं शकता, म्हाका दिसता ताजेर विचार जावपाची गरज आसा. जेन्ना सरकारांतलो एक मंत्री किंवा एक जबाबदार मनीस जेन्ना रिएक्ट जाता अशा पद्दतीन, तर खंय तरी म्हाका दिसता की तो कित्या खातीर रिएक्ट जाला ताचेर विचार जावपाक जाय. आतां तें बरें जालें काय अशें हांव म्हणूंक शकना, पत्रकार म्हणून हांव तें म्हणूंक शकना, पूण हांव एनालायज करूं शकता. हांव ताजी एक सादारण समिक्षा जाका म्हणटा ती करपाक आमी शकता. जशें आतां सागरान सांगलें की वर्तन हो एक भाग आसता कोणाचोय. तर मागीर समाजांतल्या खंयच्याय घटकाचें वर्तन हें खूब म्हत्वाचें आसता. जे आनी खास करून अशा पदाचेर जे लोक आसता की ताणें थोडेशे आपले वर्तनाक आवर घालपाची गरज आसता. ते जेन्ना प्रमाणाच्या भायर वता तेन्ना खंय तरी लोकूय मागीर रिएक्ट जावपाक लागता. आनी जो त्या हाजेर प्रमुख म्हणून बशिल्लो आसता ताकाय कांय लिमिटेशन्स आसता. कदाचित त्या दबावा सकयल म्हणा किंवा त्या कंपल्शना सकयल तांणी डिसिजन घेतलां आसतलें. आतां बरें काय वायट हें येवपी काळांत हें कळून चुकतलें. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगतां की आतां तांकां काडिल्लेंच आसा, डिसिजन जाल्लें आसा. म्हाका दिसता डिबेटाचो विशय हो गोविंदाक म्हणजे गोविंद गावडे काडल्या उपरांत आतां फुडें जें कितें घडटलें ताजें रिपरकशन जें आसा, ताजे परिणाम जे आसतले ताचेर म्हाका दिसता चर्चा. आमी डेफिनेटली ताजेर उलोवया. हांव इतल्याच खातीर पयलीं रावंडा भितर हें घेता की बरोबर काय चूक एकदां हें आमी प्रत्येकाचें मत कळ्ळें की आमी ताजे वयल्यान रिपरकशनाचें या. सो रामकृष्ण बाब, बिफोर आय गो टू सत्ताधारी पार्टी, विरोधी पक्ष म्हणून तुमी कशें पळयतात? कारण एक वटेच्यान राजेंद्र बाब मुद्दो मांडटात की सरकाराच्या कार्यपद्दतीचेर जो ताणें दुबाव उक्तायल्लो मंत्री जावन ताचो तुगेलो पंचनामो जायनासतना तांकां काडल्यात म्हणून. विरोधी पक्ष म्हणून तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? आमच्या हेणें सांगलां त्या प्रमाणे तो अधिकार मुख्यमंत्र्याचो ते काडप आनी कोण भायर काडप काय ना काडप तें.
पण एक आमी विरोधी म्हणून हाच्या पयलीं ताचें वर्तन जें आशिल्लें हें सारकें नाशिल्लें आनी ज्या तेन्ना डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराचो तेणी भाशा वापरली त्या वेळार आमी स्वता सरकाराक हें केल्लें लेटर केल्लें आनी थंय हें दिल्लें की ताका हेतूंतल्यान काडपाक जाय म्हणून. कारण एक जबाबदार व्यक्ती जो लोकशाहींतल्यान निवडून आयिल्लो आसा तेन्ना कोणा कडेन कशें वागप आनी कितें उलोवप हेका लिमीट आसपाक जाय आशिल्लें तें तेणें खंयच तारतम्य पाळूनात. आनी हेचे इफेक्ट जो आसा हो समाजाचेर जाल्लो आसा आनी हेतूंतल्यान समाजाच्या एका सर्टन कास्टांतल्यान तो फुडें गेल्ल्या कारणान तेचेरूय ताचो परिणाम जातात हेंवूय तितलेंच खरें आसा. हांव ह्या गजालीचेर आमी कम्युनिटीचेरूय येवया जल्मी बट दाखोवप तुमचे म्हऱ्या येता. तुमची रजाव कितें? कला अकादमी इतली जालें तुमी कांय एक्शन घेतलें ना पण जेन्ना ते तुमच्या सरकाराचेरच उलयले तेन्ना तुमी एक्शन घेतली हें तुमी कशें डिफेंड करतात? एक म्हटल्यार 25 मेक जे तेणी वक्तव्य केलें सरकाराचेर उलयलो आनीक जे तेणी उलोवंक जाय नासलें तो ते चड उलयलो आनीक ह्याच एका न्हय जाल्यार ते फाटल्या प्रेरणा दिनाक तेणी खुबशे वायट गजाली केल्ल्यो वायट वक्तव्य केल्ले. तेणी उलयता आसतना आपूण खंयच्या पक्षाचो आमदार आनी मंत्री आमदार जालो मंत्री जालो कोणा पक्षाचेर भारतीय जनता पक्षान 2017 सपोर्ट केलो आनी निवडून हाडलो आनी 2 दीस सुद्दां ताका आमदार दवरूं ना जाल्यार मंत्रीपद दिलें मंत्री करून ताका 2022 परत टिकेट दिली 22 निवडून येयल्या उपरांत मंत्रीपद दिलें आनी खुबशे ह्या पक्षान ताका संदी दिली पक्षान ताका तेणी मान सन्मान खरें म्हटल्यार राखून जे वागोवंक जाय आसलें जी भारतीय जनता पक्षाची संस्कार आनी संस्कृती आसा त्या प्रमाणे तेणी वागपाक जाय आसलो. जे तिने वक्तव्य केलें ते भारतीय जनता पक्षाक सोबना आनी तेतल्यानच भारतीय जनता पक्षान ताका संदी दिवन 25 तारीख जे मे जाले तेजे उपरांत 25 तारीख राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आसल्या कारणान हांगासरले प्रदेशाध्यक्ष आनी CM सगळी संपूर्ण टीम वयले सेंट्रलाक बिजी आसल्या कारणान ताका संदी दिली तेजे उपरांत ताका आफून हाडून ताका समजूतकाय दिली आनीक तेजे उपरांत परत CMन सांगलें की तुका रिजायन जावचो पडटलो तूं सहकुशेन रिजायन जा. जर तो सहकुशेन रिजायन जाल्लो जर आपली मूठ 1.25 लाखाची जातले निलेश काब्रालाक आज म्हणटा की पक्षाचो आदेश पाळलो आनी पक्ष शिस्त सांबाळली तशें ताकाय क्रेडीट वचपाचें तेणी आपलें कितें आसा तें उलोवणें मुख्यमंत्र्या कडेन आनी प्रदेशाध्यक्षा कडेन करपाक जाय आसलें. ताका खूब पक्षान संदी दिली की ताका तेगेर अन्याय करप म्हटल्यार एक समाजाक वायट दिसत हेजोय विचार करून ताका खूब टायम दिल्लो आसा आनी तेणी खरें म्हळ्यार त्याच टायमा भितर करूंक जाय आसलें. तांकां रिजायन जा म्हटल्या उपरांत शक्ती प्रदर्शन करपाचें समर्थकांक घेवन फर्मागुडयेर तेणी तेंच्यांनी जे वक्तव्य केलें ते भारतीय जनता पक्षांतले विरोधांतले सुद्दां आसले परत उठाचे म्हणून तुमी ते आपयता आनी उठाचे ST नॉन STक तुमी ते उलोवपाक दिता आनी जें कितें उलयलां तें पक्षाक सोबो सारकें उलोवना आनी ते मिटिंगेचो चड करून तेगेर वायट परिणाम जालो.